काल जे उदक भरलेलें त्या प्रमाणे हांगासर कितें स्थिती आशिल्ली आनी कितें तुमी कशें हाताळ्ळें सगळें? नमस्कार सगळ्यांक. हांव बाबू गोबरे किंवा गणपती गोबरे दत्त मंदिर खांडेपार हांगा वेवस्थापक. आनी कालचो जो अनुभव म्हाजो आसा हो म्हाज्या आयुश्यांतलो एक भयानक अनुभव आशिल्लो की असो प्रसंग म्हाज्या आयुश्यांत हांवें केन्नाच पळोवंक ना. कालची जी पुराची जी इंटेन्सिटी आशिल्ली किंवा जो प्रवाह आशिल्लो वो इतलो जबरदस्त आशिल्लो की जे अशे नदी कांठार किंवा जे लोक आशिल्ले तांकां खंयच म्हणजे सर्वायव करपाक चान्सूच दिवंक ना ताणें. इतले प्रचंड प्रमाणात नदीचें उदक वाडटालें आनी वेगूय तितलो तेचो प्रचंड आशिल्लो. आमी राती 3 उठले आनी पळयलें तेन्ना उदक वाडपाक सुरवात जाली. म्हणजे नदीचो जो काठ आशिल्लो तो भरून तेन्ना उदक वयर सरपाक लागलेलें, म्हणजे ती डेंजर लायन म्हणटा तेज्या. मागीर तेन्ना आमी सामकें अलर्ट जालें. रातभर आमी आनी आमची कुटुंबांतली सगळीं मनशांनी ह्या मंदिरांत खूब सामान आसता, म्हणजे जे वेवस्थेचे मंदिराच्या वेवस्थेची भांडी कुंडी, अन्नसंतर्पणाच्या मंडपांतली भांडी कुंडी. आनी हे आमी काल सकाळ पहाटेक 3 आमी लागलेले. ते कंटिन्यू आमकां हे सबंद काडपाक जवळ 5-6 लोक आमकां काल 5 पर्यंत आमी तें सामान हालयलें. थोडें बरेचशें सामान खूब डॅमेज जालां. आनी अखंड 12 तास आमी पूर्ण उदकान आशिल्ले. जवळ एक कमर छातीभर उदकान आमी हो प्रचंड संघर्श केलो. आनी एक दुख्ख दिसता की हें सांगतना की इतलें जावन सुद्दां सरकारी पातळीचे किंवा जे कडेन वेवस्थापन आसा, सरकारी वेवस्थापन, आपत्ती वेवस्थापन म्हणा किंवा अशें जी कितें डिजास्टर मॅनेजमेंट हांगच्यान आमकां कसल्याय तरेची मदत किंवा कसल्याय तरेचो संपर्क जावंक ना. हें खूब दुख्खदायक बाब. तें सोडा आज पर्यंत आतां राती पूर ओसरपाक सुरवात जाली जवळ जवळ 6 वरांचेर सांजच्या. तेच्या नंतर रातभऱ्यान पूर उसरलो. पण अजून पर्यंत सुद्दां सरकारा कडल्यान किंवा खंयच्याच वेवस्थापनाकडल्यान कोणूच मनीस हांगा पावूंक ना. आनी खंयच्यानूच हें म्हाजो अनुभव आसा. आनी बऱ्याचशा ज्या नदी तिराचेर आतां ह्या दोनूय नदीच्या तिरांचेर खांडेपार म्हणा म्हादय तिराचेर सकयले कातर मुर्डी जे गांव आसा ह्या गांवांचेर हांवें फोन करून विचारलें तेन्ना प्रत्येकाचो अनुभव होच आसा की खंयच कोणाची विचारपूस जायना, कोणाचो पायपोस कोणाक ना. म्हणजे हे प्रचंड दुख्खदायक घटना अशी म्हाका दिसता. आमी तरी खंय तरी झुंज करून हेच्याशी लढले. असे कितकेशेच गरीब लोक आसा की ज्यांची मातयेची घरां आसा ती कोसळ्ळीं आनी कितें जालें. म्हणजे म्हाजो हो भयानक अनुभव आसा. पूण म्हाका आज अशें दिसता की तांचेर कितें प्रसंग आयला जाय. निदान थंय सुद्दां हांवें विचारलें लोकांक ना म्हणटा आमकां कसलीच मदत ना, कोण ना, लोकांनी आमकां आश्रय दिला, कोण काडपाक येना, कोण विचारपाक येना अशेंच बरेचशा लोकांनी म्हाका सांगलें. आनी हे नुकसानीचो जो अंदाज आसा न्ही हो लाखोनी वतलो. म्हणजे आमचेंच जर आज नुकसान जाल्लें न्ही देवस्थानचें जाल्यार हे परिसराची आज स्वच्छता आनी प्रचंड ही तुमी पळयलें आतां सगळीं जी रेलिंगां हे महाप्रसाद मंडपाचे सगळें मोडून गेलां. सामानाची नास हें पळयलें जाल्यार काही लाखोच्या घरान वतलो.